हांव दिपिका रोशन रेडकर. म्हाका आयज म्हाज्या सगळ्या मेंबरांनी इलेक्ट करून हाडला म्हणून हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे MLA आनी डेप्युटी स्पीकर ऑफ गोवा मिस्टर मायकल लोबो हेकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेंच्या लिडरशिपी खाली हांव रावन म्हाजे कडेन जाता तितली म्हाज्या बाकीच्या मेंबरांक कॉन्फिडन्सान घेवन जाता तितली गांवचें डेवलपमेंट करतलें. आनी आमची सद्या 2 कामां उरलेलीं आसा. थोडीं कामां उरलेलीं आसा की जशी की आमची पंचायत घर एक आसा आनी आमचो प्लेग्रावंड आसा. सो ती हांव जाता तितली चालीक लावपाचो प्रयत्न करतलें. आनी तशेंच म्हाजे आरपोरा नागवा सगळ्या लोकांक हांव काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्या सपोर्टा खातीरूच आमी आयज सगळीं मेंबर हांगा आयज उबी आसा. अदीक करून आमचे ग्रावंड पंचायत हातभार आहा तेजेरी ते आपले विचार मांडटले आनी हे पास करून घेतले आनी बेगीचे बेगीन ताका फावंडेशन स्टोन घालतले. तशेंच आतां बाब सलीमान सांगला भगवानचे खूब प्रॉब्लम आहा. हांव तेच्या घोवा कडेन उलयतालो उलयतालो. आमी एक आमची कोण एप्रोच जाला एकलो पूण पाड्याक उचलून व्हरपाक पूण आमकां गव्हर्मेंटाचें परमिशन पयलें घेवन जाय ते पाड उचलून येयल्या उपरांत मागीर तिका कितें करपाचें पळय म्हणजे ते लोकांनी पत्ते हाडी येता वा ना पळय ते फायन दिवन कितें करून कित्याक आयज काल कितें गोरवांक गोटे ना त्या कारणान लोक गोरवां सगळीं रस्त्यार येयल्लीं आसा आनी रस्त्यार येयल्ल्या कारणान लागून हे एक्सिडेंट आनी लोक पडटा आनी मरता. आतां उपरांत आतां 3-4 एक्सिडेंट जाले आनी लोक 3 जाण मेले ऑलरेडी. पूण ह्या गोरवांक लागून आमी ऑलरेडी प्लॅन काडलेलो आहा कोण आमची नेप्रो जाल्लो आहा ते गोरवांक उचलून व्हरपाक. पूण आमकां ती फाल्यां ती गोरवांकारां ओनर येवन आमकां आमची झगडो उपकारना. त्या कारणान लागून आमकां एक लेटर जाय डिपार्टमेंटान म्हाका ती गोरवां येयल्या उपरांत तेंच्यांनी कितें करूं येता म्हणून तो कोण वतलो पळय तेंच्यांनी फायन घाली येता ती काय तो सगळो फिडींग आनी सगळो कॉस्ट आपण करपाक रेडी आहा. पूण ताका ती फायन घालपाक कितली फायन कितले दिसांक तें दवरी येता मागीर कितें करूं येता तेजेर आमकां ते गव्हर्मेंटाचो विचार जाता. त्या वचत आमी ऑलरेडी तें सरपंच जाल्ले खातीर तेजे घोवान सांगलां मात तें सरपंच जाल्लें आसा आनी हांव समज ते होय विशय ते घेतले म्हणून आनी बेगीचे बेगीन कितें आहा तें आमचे रस्त्याचे गोरवां आसा तेजे आमी इग्नोर करतले. तशेंच हांव मागता तें आतां कितें पावसाचे दीस सुरू जाल्ले आसात कितें गटर कितें म्हणून उस्तूंक ना जाल्यार ते मातशें क्लियरन्स घेवचें बेगीचे बेगीन आनी लोकांक जे कितें समस्या आहा ती दूर करची. I congratulate Deepika Redkar, who has been elected unopposed. Unopposed means each and every member have a faith in her. There is a saying, after every successful man, there is a lady behind it. But here it is different. After the successful of Deepika, there is a man behind it who is Roshan. And he knows to handle the panchayat. He has worked as a member. He's full of experience. So Deepika doesn't have to worry for anything. Plus our ex-members, Shri, then Daktu, they have done a very good job under the leadership of Michael Lobo. And Michael help is always there. See, just now Deepika had said the panchayat is a priority because we don't have a good panchayat. So we are going to start this work very fast. The foundation will be laid very fast. Like that, our Salt Lake ground and St. Joseph High School ground, that also she is going to take it up. Now, very important, see, everybody talks, there is no rain, but nobody realizes why there is no rain. See, we had started, all the panchayat members along with our villagers, we had started growing trees. So there is my request for whole of Goa as well as India that we should grow more trees. Because if we don't grow trees, see, Goa during our young age, after 15th or 20th of May, it is to rain very heavily and we used to come running from the beach to the home. So, see the growing the plant is very important. Secondly, I have a request for Michael, and Michael has done his job, he is doing it. I directly request the Chief Minister. Today, garbage has become a biggest problem. See, good tourists from Goa had disappeared. We want to get him back because if we don't get a good tourist, we don't have business. We have to get a good tourist. Secondly, see, very important, there is a street cattle. Every day there are unwanted deaths. So I request the Chief Minister that he should do very urgently on the war footing. He should not waste a single second for this. Because every day there are tourists coming into Goa. They don't know where the cows and the buffalo sit. And everybody, they want to enjoy the bike ride. So they overtake each other. When the tourists come, we have to give them the good remembrance. If they want to go for another holiday, within short time or maybe after 1 year, they have to again think of Goa.